classes. So in this topic, we are going to cover the next topic under the parts of speech, that is the adverb. Okay, so before starting with the adverb topic, already I have uploaded the remaining part of speech, noun, pronoun, verb, preposition, conjunction टॉपिकाच्या अंडर हांवें व्हिडिओ अपलोड केला. सो आयज व्हिडिओन एडवर्ब आणि टाइप्स ऑफ एडवर्ब जे आसा पळय ते पळयतले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो adverbs means what? An adverb is a word that describe a verb, an adjective, or another adverb. It tells us how, when, where, how much, or how often something happens. Okay, so in simple words जर आम्ही अंडरस्टँड करपाक गेले, एडवर्ब म्हटल्यार कितें? सेंटेन्स आसतले, तितून तुमकां फर्स्ट वर्ब आयडेंटिफाय करूंक जाय. सो वर्ब जो आसता पळय तो एक एक्शन आसता. ओके, सो ती एक्शन कशा तरेन जातली. ओके, सो त्या एक्शन कशा तरेन जे आयडेंटिफाय करतलो वर्ड पळय तेका आमी कितें म्हणटले? एडवर्ब म्हणटले. जर तुम्ही हांगासर एक एक्झाम्पल पळोवपाक गेले रिलेटेड टू एडवर्ब जाल्यार ते हांगा पळोवपाक शकता. टॉर्टोइज वॉक्स व्हेरी स्लोली. ओके, सो हांगासर वर्ब जो आसा तो वॉक जालो. ओके, सो टॉर्टोइज वॉक्स व्हेरी स्लोली. सो आता हांगासर एक्शन जी आसा पळय, ओके, सो ती वॉकाची आसा. एक्शन कशा तरेन जाता? ही स्लोली, राइट. ही एक्शन कशा तरेन जाता? ओके, सो त्या वर्डाक आमी कितें म्हणटले? एडवर्ब म्हणटले. ओके, so these are the more examples related to adverbs, so you can take the screenshot. So adverb in simple words हांवें तुमकां सांगले की एक एक्शन आसतली इन द गिवन सेंटेन्स आणि ती एक्शन कशा तरेन जाता. जर तो तुम्ही वर्ड आयडेंटिफाय केलो जाल्यार त्या वर्डाक आमी एडवर्ब म्हणटले. ओके, सो हांगासर तुम्ही पळयात जी एक्शन आसा पळय ती कशा तरेन जातली. ओके, फर्स्ट आसा हाव. ओके, कशा तरेन जाता? हे जे वर्ड्स आसा हेजे वर्ड्सून तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक शकता की तो एडवर्ब वर्ड्स म्हणून. सो क्विकली, स्लोली, केअरफुली, बॅडली, हॅपीली, एंग्रीली, सायलेंटली, इझिली, लाऊडली. जर तुम्ही हांगा ऑब्झर्व केले सगळे एंडिंग वर्ड आहा ते विथ LY आसा. ओके, सो ही एडवर्ब जो जी एक्शन असतली पळय ती कशा तरेन जाता हे हांगासर स्पेसिफाय करता. सेकंड, ती एक्शन आसा ती केन्ना जाल्या. ओके, व्हेन. तुम्ही सेंटेन्स रीड करून हे 5 टाइप्स जर क्वेश्चन्स तुम्ही विचारले तुमकांच, ओके, हाव, वेन, वेर, हाऊ मच, हाऊ ऑफन, आणि जो कितें वर्ड तुमकां आन्सराक येतलो पळय तो तेकाच आमी कितें म्हणटले? एडवर्ब म्हणटले. आता वेन म्हणजे कितें? एक्शन केन्ना जालें. टुडे, नाव, येस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, रिसेंटली, टुनायट जाल्यारूय आमी तेका एडवर्ब म्हणटले. वेर. ओके, सो एक्शन ती खंयसर जाल्या. सो हे वर्ड्स आसतले हियर, देर, एव्हरीवेअर, नोवेअर, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेअर, एब्रॉड, नियर बाय. मोर वर्ड्स तुम्ही सर्च करायचे आणि नोट डाऊन करून दवरायचं. मागीर हाऊ मच, कितकी जाले. एक्शन ही कितली जाले. व्हेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, कम्प्लिटली, एंटायरली, हार्डली, जस्ट, टोटली. मागीर हाऊ ऑफन, कितके टाइम जाले नाल्यार कितके वेळार जाले ती. ऑलवेज, युजली, ऑफन, समटाइम, रेअरली, नेव्हर, फ्रिक्वेंटली, डेली आणि वीकली. सो एडवर्ब जे आसा ते 5 टाइप्स आसात. ओके, सपोज तुमकां विचारले रिलेटेड एडवर्ब्स, ओके, ऑलवेज वर्ड दिलो जाल्यार हो एडवर्ब्स कसलो, नाजाल्यार एव्हरीवेअर अंडरलायन केलो. ओके, आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. सो सपोज अंडरलायन केलो वर्ड एव्हरीवेअर, एक सेंटेन्स दिले आणि सपोज जर सेंटेन्सान एव्हरीवेअर वर्ड आसा आणि तो अंडरलायन केला आणि तुमकां सपोज जर सांगले आयडेंटिफाय द एडवर्ब. सो एडवर्ब तुम्ही आता खंयचो बरयलो डायरेक्टली काय तुमकां ऑप्शनान एडवर्ब नासतलो. सो हे जे हाव, वेन, वेर, हाऊ मच आणि हाऊ ऑफन आसा पळय तांकां नांवां आसाच. ओके, सर हांवें तुमकां सांगलें की एडवर्ब्स आसा ते 5 टाइप्स आसा. ते खंयचे खंयचे पळय तेंची नांवां कितें आसा एडवर्ब्सांची ती पळयतले आमी. सो हियर आर द कॅटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स. सो 5 टाइप्स आसा म्हणून सांगलेले तुमकां. हाव. सो फर्स्ट हाव. हावच्या अंडर जे वर्ड्स आसतले पळय हांगासर दिले थोडे तुमकां वर्ड्स दिला. क्वाइटली, केअरफुली, स्लोली, फास्ट, क्विकली. सो हांगासर आनी मोर वर्ड्स आसात. ओके, एंडिंग विथ वर्ड्स LY. सो हाव अंडर जे वर्ड्स आसतले पळय तांकां एडवर्ब्सांक नेम कितें आसतले? एडवर्ब ऑफ मॅनर. ओके, नोट डाऊन करून दवरा. एडवर्ब ऑफ मॅनर. वेरचे अंडर जे वर्ड आसतले पळय तांकां एडवर्ब ऑफ प्लेस म्हणटले. मागीर वेनाच्या अंडर एडवर्ब ऑफ टाइम. हाऊ मचच्या अंडर एडवर्ब ऑफ डिग्री. हाऊ ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ही 5 नेम्स तेंची. ओके, सो फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मॅनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. जर आयडेंटिफाय कर म्हटले जाल्यार हे एडवर्ब्सांची नांवां तुमकां ऑप्शनान आसतली. सो ती तुम्ही ऑब्झर्व कराच खंयचो वर्ड तुमकां अंडरलायन केला नाजाल्यार बोल्ड केला
आणि त्याच्या वयरसून तुम्ही आयडेंटिफाय करा की सो ती कसले टाइप्स ऑफ एडवर्ब आसा ते हे तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं. ओके, सो वेअर म्हणजे तुमकां पळय, सो फर्स्ट हाव म्हणजे एडवर्ब ऑफ मॅनर. सो हो डिस्क्राईब करता हाव एक्शन इज परफॉर्म, एक्शन कशा तरेन परफॉर्म जालें, क्वाइटली, केअरफुली, स्लोली जाल्या, फास्ट, क्विकली जाल्या. सो एंडेड विथ वर्ड्स एलवाय आसतलो. वेअर म्हणजे प्लेस. ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस. डिस्क्राईब द लोकेशन ऑर डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन. सो हांगासर लोकेशन नाजाल्यार डायरेक्शन ऑफ एक्शन हांगासर कितें करतले, मेन्शन करतले तुमकां. लायक वर्ड अबाव, एब्रोड, अवे, बॅक, आउटसाइड, डाउनस्टेअर. मोर एक्झाम्पल्स तुम्ही ही जी आसा ती नोट डावन कराच. मागीर वेन, टाइम रिलेटेड. डिस्क्राईब वेन ऑर फॉर हाऊ लॉंग एन एक्शन ऑकर्स. सो हांगासर टाइम स्पेसिफाय करतले. लायक नाव, yesterday, soon, later, tomorrow, already. हे वर्ड्स असतले एडवर्ब ऑफ टाइम. हाऊ मच ही एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिस्क्राईब द इंटेन्सिटी ऑर एक्सटेंट ऑफ एक्शन ऑर क्वालिटी. हाऊ मच म्हणल्यार कितें सांगलेले, कितकेदा ती एक्शन जाल्या. ओके, सो डिस्क्राईब द intensity or extent of an action or quality, like quite, fairly, too, enormously, extremely, very, or हे words असा very, too, almost, enough, completely, entirely. कितकेदा ती एक्शन जाल्या ही आमकां वर्डा वयरसून आयडेंटिफाय करूंक जाय. हे एडवर्ब ऑफ डिग्री रिलेटेड हो आनी एक व्हिडिओ हांव सेपरेट करतलो, कित्याक डिग्री अंडर परत 3 टायप्स आसा, पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह आनी सुपरलेटिव्ह डिग्रीज आसा. ओके, सो डिग्री ऑफ कंपॅरिझन व्हिडिओन आमी मॅनर, प्लेस, टाइम आनी फ्रिक्वेन्सी जे एडवर्ब्स आसा ते पळयतले. ओके, हेजे रिलेटेड एक सेपरेट व्हिडिओ करतलो. सो लास्ट हाव ऑफन. सो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. डिस्क्राईब हाऊ मेनी टाइम्स एन एक्शन हॅपन. सो जी एक्शन जाले ती कितले टाइम्स कितें जाल्या, ऑकर्ड जाले. लायक वर्ड्स आसतले ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, नॉर्मली, रेअरली, नेवर्स. ओके, सो हे नोट डावन कराच. हाऊ मच, हाऊ ऑफन. सो हाऊ मच रिलेटेड आसा हे तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन कवर करतलो. सो वन, हाऊ मीन्स एडवर्ब ऑफ मॅनर, वेन मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम, वेअर मीन्स एडवर्ब ऑफ a place, and how often adverb of frequency, and how much adverb of degree. Or next video cover करूया. Here the first example, identify the adverb. The children play happily in the park. So हांगासर जी एक्शन आसा पळय ती कितें आसा, प्लेड. सो चिल्ड्रन प्ले करता. सो प्ले कशा तरेन करता, एक्शन ती कशा तरेन जाल्या, हॅपीली. ओके, इन द पार्क. सो करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन प्ले हॅपीली पार्क. सो करेक्ट ऑप्शन इज हॅपीली. सो लायकवायज असे क्वेश्चन्स तुमकां आयडेंटिफाय करपाक येवंक शकता. सेकंड एक्झाम्पल, द कार मूव डॅश डावन द हायवे. क्विक, क्विकली, क्विकस्ट, क्विकनेस. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन क्विकली. सो तुमकां सांगला चडशे एडवर्ब जे आसतले ते एंडेड विथ कितें आसतलो, ly. ओके, सो हे एक तुमी आयडेंटिफाय करपाक एक मेथड यूज करूंक शकता. द नेक्स्ट स्टेप एरर स्पॉटिंग. ओके, एरर तुमकां आयडेंटिफाय करपाक पडटलो की सेंटेन्सान खंय एरर आहा तो. शी डान्स ब्युटिफुल. सो एक्चुअल सेंटेन्स कितें जावपाक जाय, शी डान्सेस ब्युटिफुली. ओके, LLY. एडवर्ब जे आसतले ते मोस्टली LY एंडेड आसतले. सो शी डान्सेस ब्युटिफुली. ऑप्शन एरर खंय आसा, हांगा आसा ब्युटिफुलान. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो एरर स्पॉटिंग मोस्टली क्वेश्चन हे विचारले गेले वयता. सो हांगासर एक्झाम्पल, शी स्पीक्स डॅश देन एनी अदर स्टुडंट. क्लियर, क्लियरर, क्लियरली, क्लियरस्ट. ओके, सो हाय चान्सेस LY चे आसतले. सो क्लियरली. मागीर आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रँडपेरंट्स. ओके, विजिट हो वर्ब जालो. सो एक्शन कशा तरेन आसा ती वर्बाची, ऑफन. ओके, सो टाइम, प्लेस, फ्रिक्वेन्सी काय, मॅनर. ऑफन म्हटल्यार कसो कितें येतलो, फ्रिक्वेन्सी येतलो. सो एडवर्ब हे टाइम, प्लेस, फ्रिक्वेन्सी, मॅनर. सो करेक्ट ऑप्शन इज युअर C, frequency. More examples related to adverb. Identify the adverbs. So underline the adverbs in each sentence. So underline केल्या adverbs ते identify करा कसले types of adverbs. The students work quietly during the test. सो आता हांगासर जी एक्शन जाल्या पळय ती क्वाइटली जाली. सो आम्ही एक्शन सुद्धा सेंटेन्स म्हणूंक शकता पळय, द स्टुडंट्स वर्क ड्युरिंग द टेस्ट. पण ती एक्शन कशा तरेन जाल्या ते मेन्शन केला. ओके, सो तेका जो एक्शनी खातीर वर्ड जो यूज करता पळय तेका एडवर्ब म्हणटाले. आता क्वाइटली हो खंयच्या अंडर येता, टाइप्स ऑफ एडवर्ब अंडर, एडवर्ब ऑफ मॅनर अंडर येता. मागीर नेक्स्ट, वी विल गो टू द पार्क लेटर. सो वी विल गो टू द पार्कूय जाता, पण ती एक्शन केन्ना जातली, गो टू
लेटर म्हटलं म्हणजे मागीर. ओके, सो लेटराक कितें येतलो, एडवर्ब ऑफ टायम येतलो. थर्ड जो आसा, फोर्थ जो आसा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आसा. ओके, सो हो आमी नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवया. नेक्स्ट, दे लूक एवरीवेअर फॉर देअर मिसिंग डॉग. सेंटेन्स अशें जातले, दे लूक फॉर देअर मिसिंग डॉग, पण तेंच्यांनी हांगा मेन्शन केला ती खंय पळयता, एवरीवेअर. सो हांगा एवरीवेअर कितें येतलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस येतलो. ओके, मागीर नेक्स्ट सिक्स्थ वन डिग्री आसा. सो सिक्स्थ वन हे डिग्री रिलेटेड हे नेक्स्ट व्हिडिओन पळयतले. सेवन, द टीचर अरायव्ड अर्ली फॉर क्लास. आमी सेंटेन्स हो एडवर्ब ऑफ टायम जालो. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल. आमी अशें म्हणूंक शकता, द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर स्कूल, पण खंयसर प्ले करता, आउटसाइड. सो ती एक्शन भायर जाता म्हणून दाखयल्या. सो ती एडवर्ब ऑफ कितें जाली, प्लेस. नेक्स्ट ह्यो रिलेटेड टू डिग्री आसा. नेक्स्ट लास्ट वन, द एथलेट रॅन ग्रेसफुली अराउंड द ट्रॅक. आमी अशें म्हणूंक शकता, द एथलेट रॅन अराउंड द ट्रॅक, पण तो कसो रन करता, ग्रेसफुली. सो हो एडवर्ब ऑफ मॅनर जातलो. ओके, सो अशा तरेन तुम्ही सेंटेन्स ही आयडेंटिफाय करायचं. ओके, सो अशा तरेन तुम्ही जर क्वेश्चन्स येयले जाल्यार लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि टेस्ट अटेम्प्ट कराच. आणि तसंच